गांजा उजगांव हांगसरल्या म्हादय न्हंयक गेल्ल्या आयताराक एक दुर्घटना घडली. दुर्घटनेक 2 भुरगे बुडोवन मेले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या अंतर्गत ते कुट्टी हांगा ट्रेनिंग घेवपाक येयल्ले. सुरवातीक जेन्ना फोंडा पुलिसांनी तेंचो तपास केलो तेन्ना अशें एक वेगळें चित्र निर्माण केले गेले. हे 4 जे भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी आपल्या कोचाक वाचोवपाक खूब प्रयत्न केलो. एक 4-5 दीस तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टेटमेंट दिवन पुलिसांक चक्रोवपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी चक्रोवपाक केल्लो. दुर्घटना घडले नंतर सोमार दीस गोंयान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचे ऑफिसर पावले. तेंच्यांनी गांजा हांगा वचोनूय पळोवणी केल्ली. पूण आतां एक सत्य उगडकीस येयल्ली आसा. जो मनीस कोच आपूण थंय वचत नाशिल्लो, आपूण त्या भुरग्यां बरोबर वचत नाशिल्लो म्हणून सांगतालो, ताजो एक प्रूफ पुलिसांक तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक मेळिल्लो आसा. जो भुरगो बुडलेलो लवप्रीत सिंग हेणें जेन्ना थंय स्पॉटार पावले तेन्ना एक उदक न्हाता आसतना एक व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओचेर हो तेंचो कोच दिसून येयल्लो आसा. सो सुरवातीक हे 4 भुरग्यांनी आमी 7 जाण गेल्ले आनी तितूंतले 2 बुडले अशेंच चित्र निर्माण केल्लें. पूण ह्या व्हिडिओन ह्या कोचाचो घात केल्लो आसा. सद्याक त्या कोचाचेर एक्शन म्हणून ताका सस्पेंड करपाची फुल्ल तयारी जाल्ली आसा आनी सोमारा सांजचे पर्यंत एक सस्पेंड ऑर्डर गोंयान पावपाची आसा. त्याच बरोबर हे जे पळय भुरगे न्हांवपाक गेल्ले तांचेर एक केस रजिस्टर कर म्हणून सावथ गोवा कलेक्टरान फोंडा पुलिसांक ऑर्डर दिल्ली आसा. सो सद्याक जे वाचोवपाक गेल्ले तेवूय फसले आनी जे कोच आशिल्लो तो आपूण केन्ना गेलोच ना म्हणटालो पळय तोय आतां सद्याक अडचणींत येयल्लो आसा. तेणें आपलो जी चूक जाली ती कबूल केल्ली आसा पुलिसां समोर आनी आतां तेजेर एक्शन ही जावपाचीच आसा. पूण आतां मेळिल्ल्या पुलिसांक आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे त्या दिसा 6 जाण वचनाशिल्ले तर 9 जाण गेल्ले अशें अंदाज आसा. ह्या कोचा बरोबर आनी 2 ऑफिसर आशिल्ल्याचो संशय ह्या ऑफिसरांक आसा. सो ह्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 3 ऑफिसर सस्पेंड जावपाचे चान्सीस वाडलेले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.